गोंयाक खासा दर्जो मेळचो म्हूण केंद्राक प्रस्ताव धाडटना एक खासात कायदेतज्ञ समिती नेमतले अशें मंगळारा थारलें. ह्या विशया कडेन संबंदीत लोकां वांगडा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बसका घेतली. तेन्ना हो निर्णय जालो. शिष्टमंडळ घेवन मुख्यमंत्री 5 नोव्हेंबराक दिल्ली वतलो. एके वटेन मोपाचो विशय तापता आसतना सरकारान स्पेशल स्टेटसाच्या विशयाक हात घाला. दोनूय विशय पयलीं माथानीन काडिल्ले. दोनूय विशय माथानीची घरकान्न पर्यावरण मंत्री आलिनाक लागतात. मोपाचेर सध्या आलिना कात्रीत सापडल्या. त्याच बोवाळात सरकारान स्पेशल स्टेटसाक हात घाला. गोंयच्या खासा दर्ज्याचो प्रश्न तडीक लावन आतां कायदेतज्ञांची समिती नेमपाचें थारला. आलिना म्हणटा एका फावटीन सुटपा इतलो विशय सोंपोना. समिती सारको अभ्यास करूनच केंद्रा कडेन वतली. We are formulating a legal committee to discuss the legal basis for our demand. Okay, so we are in the process of constituting this committee. Then we'll be having several sittings wherein every detail of the demand will be discussed, and once we are definite, we will prepare our memorandum and we'll be going to the center to meet the Prime Minister. गोंयाक खासा दर्जो जाय म्हूण एक्टिविस्टांनी भूमिका घेतल्या. We are saying that you control the influx of people from outside, okay? Because Goa is small. Anybody can come and settle anywhere as per the constitution. We are not disputing that. But you cannot compare Goa and have the same parameters vis-a-vis Karnataka or Maharashtra. Okay? So, being small in size, we have to have special status and to save. We are not asking for financial package. We are asking for the preservation of our identity, आमचे culture, आमचे natural heritage, आमचे jobs, आमचे सगळे. खासा दर्जा खातीर हे पयलीं सरकारान UPA सरकार आसतना केंद्राक निवेदन दिला. पूण त्या निवेदनांतलो संविधानीक दुरुस्तीचो पर्याय केंद्रान भायर मारला. तो प्रस्ताव सारको न्ही ही गजाल सरकाराकूय कळला. म्हूण आतां तो विशय आडवटेन आनी वेगळे कायदेशीर पद्दतीन फुडें व्हरपाचें थारला. स्टुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. जुवारी पुलाचो मार्ग आनी प्लान जवळ जवळ थारिल्ल्यात जमा. दिवाळे उपरांत पुलाचो सविस्तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय महामार्ग येरादारी मंत्रालयाक गोंयच्यान वतलो. पूल आनी जोड रस्तो धरून 2 किलोमीटर लांबाय आनी 6 लेन रुंदायेचे पुलाचेर हजारभर कोटी खर्च येतलो. 3 वर्सांत पूल उबो जातलो. खाणेपाडचे पुलाचें 180 कोटीचें टेंडर काडलां म्हूण PWD मंत्री ढवळीकारान सांगलां. मुख्यमंत्री पर्रीकारा कडेन उलयले उपरांत सुदीन मिडिया कडेन उलयलो. टोटल ते सगळं 2 किलोमीटर जातलो. DPR केन्ना पासून फायनलायज जातलो? DPR 25 days. We have raised some observations by chief engineer. कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला तो DPRाचो? They all of SN Mobile Associates. केन्ना मेरेन टेंडर येऊ शकता? See, टेंडरापेक्षा for us what is important is getting sanction, proper sanction from the Indian Ministry and then ऑलरेडी कमीट केलं ना सेंट्रल जाल्यार सुद्दां आमचे तयारी जायनासतना टेंडर केन्ना येतलें? आणि खांडेपार ब्रिजाचें Tender will be open in next 15 days. Already tender is open for pre-qualifications, means 2 tenderers are there. Now after qualifying all the requirements, financial bid will be open. एस्टिमेटेड कॉस्ट खांडेपार ब्रिज 180, something like 160, 180. Zuari will be around 1,000, 6 lane though. पोन्ने गोंयचे सुवातींचे दायज सांबाळून दवरचें, उदरगतीचे नांवा खाला दायजाक हात लावचो न्हय म्हूण हेरिटेज एक्टिविस्ट मागतात. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या शव प्रदर्शनाचो भाग म्हूण सध्या पोन्न्या गोंयाक कामां चल्ल्यात. कामां करतना इंगर्ज आनी भोंवतणचे मूळ हेरिटेज गजालीक हात घाला म्हूण हेरिटेज एक्टिविस्ट प्रज्वल साखरदंडे आरोप करता. एक्टिविस्टांनी हे प्रकरण मंगळारा पोन्न्या गोंया एकठांय जावन पुलिसां मेरेनूय व्हेलां. पोन्ने गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचें शव प्रदर्शन नोव्हेंबर-डिसेंबरांत जातलें. हे प्रदर्शन पळोवंक संवसारभरांतल्यान लोक गोंयांत येतले. ताका लागून ह्या वाठारांत मुळावे सुविधां खातीर काम चल्लां. कामां करतना पोन्ने दायजाचे गजालींक हात घालचो न्ही म्हूण एक्टिविस्ट मागतात. सगळ्यो ज्यो वास्तू आसात इतिहासीक वास्तू, फॉर एक्झाम्पल आर्सनल, फाटल्यान जे आर्सनल आसा ते 16th सेंच्युरीचें आर्सनल प्रोड्युसींग आर्म्स एंड एम्युनिशन्स. इट वॉज मेंट टू प्रोड्यूस आर्म्स एंड एम्युनिशन्स. ड्युरींग आदिल शाहज पिरियड. मागीर ते पोर्चुगीजांनी रिबिल्ड केल्लें. सो ते
हांगा मोडलां जे ओरिजिनल जे आर्क बी आशिल्लें तें सगळें मोडलां. आतां आमकां ऑथॉरिटीजान कितें सांगलां की ऑल दोज स्टोन्स बी सगळें दे वील बी पुटींग इट बॅक एंड दे वील पुट द होल थिंग वील बी रिस्टोर्ड. बट वॉट वी आर सीइंग इज सिमेंट हॅज बीन युज्ड, ओरिजिनल लायम मॉर्टार हॅज नॉट बीन युज्ड. सगळ्या कडेन दे आर changing, altering the original face of old Goa. We have already complained to the police station that they police आयले आणि पोलिसांनी आमचे कॉग्निझन्स घेतला. So what we are fighting is to maintain the originality. Conservation is required. हे conservation सारखे जावना. हांगा conservation आर्किटेक्टाक हे करूना. Conservation जाय हांगा नवे interventions घाल्यात ताणी. We are not against the rebuilding, but the original stones, everything has to be kept and the new stones can be attached to the original thing. That is called conservation. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊया एक विराम.